बायलांचे बुरशे फोटो व्हायरल करपी तशेंच एकमेकांमदीं वाद पेटोवन केस्तांवां काडपी एका मनशाचेर कुडतरी पुलिशेन मायणा कुडतरीच्या लोकांनी कागाळ नोंद केला. सोमारा राती थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांच्या अध्यक्षताये खाला लोकांनी एकठांय येवन पुलिशेन ही एफआयआर नोंद केला. जाल्यार ह्या गुन्यांवकाराक एका राजकीय मनीसबळाचो तेंको दिसता असोय आरोप आलेक्सान केला. आज पुलिस स्टेशन आज येईल ना हे कामा लागून जायत पाट येयला पण आमी पब्लीक केलो. आज तूं मेळ्ळे आनी म्हाका बरें जालें. वॉट इज हॅपन इज एकलो नांव देवा पासून म्हणजे तियात्र पासून काडले ताणें. तियात्र काडटा आसतना कॅरेक्टर एसेसिनेशन इवन फॅमिलीचेर. वी आर पॉलिटिशियन्स, वी हॅव नो प्रॉब्लेम. वेन यू आर इन पॉलिटिक्स यू हॅव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग. बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हेगे फॅमिलीन हेगे भावागे बायले आनी दुसरे भावाक फोटो मॉर्फायन करप आनी न्यूड पिक्चर्स घालप ते दाखोवपा देखून वीट येता. एक काडप आनी हेगे कोणा भयणीको बरो आहा म्हणटा न्यूड पिक्चर काडप कोण आनी कोणाको सोडोवप फाटल्या एक आनी कितें करप एक काडप हेगे तोंड काडप आनी कितें करप मुगे हेगे फोटो आनी मुगे फोटो घालप कोण आनी कित्याचेर हेगे फॅमिलीन डिस्पोट डिफिटेड कॅन फ्रॉम सालसेत मोस्ट युजलेस अनवॉन्टेड अँड धर्टी पॉलिटिशियन यू नो ए डिसग्रेस टू गोवा. Today I can speak because we have got evidence we can speak. Disgrace to Goa made the politician across South Andhra. This fellow is after even in spite of Chief Minister didn't listen. Chief Minister said take action and based on Chief Minister he was arrested. म्हणजे त्याका पोदी जोई see his audacity. So सांगता he is telling the police आपणाचे कंप्लेन केल्या आपणाक एविडन्स आसता आपणाक त्रास करता आपणाक अरेस्ट केलो. Truth always prevails. I always believe